रानटी जनावरांचे उपद्रवाक लागून शेतकार हैराण जाल्यात। सरकाराक हे जनावरांचेर उपाय काडचोच पडटलो म्हूण 70चे शेतकार मागतात। जर सरकारान हो विशय गांभीर्यान घेतलो ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची तयारी शेतकारांनी दवरल्या। 70त गांवांनी बसका सुरू जाल्यात। आयतारा सावड्डे आनी नगरगांव पंचायतीत बसका जाली। आमची संघटना जावन जर विधानसभेन जर आमच्या प्रतिनिधीन जर हो प्रश्न मांडूंक ना जाल्यार त्या प्रतिनिधीक आमी रेडे घाटे सकयल घेवचे ना, हे आमकां निर्णय घेवचो पडटलो। आमकां 2000 लोक वाळपय पयलीं सुरवात करची पडटली आनी वाळपयसून जर जायना आमकां धडक मोर्चा पणजे घालचो पडटलो। प्रश्न कसो सुटना तो पळोवया। आम्ही जे हे प्रयत्न करता तितूंत म्हणून तुम्ही शेतकरी भावांनो राजकारण करू नका। आम्ही हे शेतकरी म्हणून काम करता। आमकां खंय तरी हांगा जैटा म्हणून आमी फुडें सरल्या। हांगा राजकारण ना, हो राजकारण तो प्रत्येक आपापल्या मताचो आसतलो मनीस। टोटल फॉरेस्ट आनी त्या फॉरेस्टाच्या सकयल्या कॉलमाक आमचें नांव। आतां फॉरेस्ट कितें म्हणटा की ह्यो जमनी आमच्यो तो कब्जो केला। दुर्दैव दिसता सांगपाक। फाटली कितकी वर्सां तुमचे भोगता अशें ते आमी भोगता आमकांच खबर ना। जेन्ना खुटी मारून मजी जोडलेली हे गांव केन्ना देवस्थानां जोडलेली कितली वर्सां पयलीं कोणूच सांगूंक शकना। वायट दिसता सांगपाक। आज आमी स्वतंत्र जाले, गोवा स्वतंत्र जाले म्हणून बघता, पूण म्हाका दिसता स्वतंत्र आमी जाले खरे पूण आमचे हे 70 सारखे खेडे गांवांतले भाग फॉरेस्टाचे गुलाम कशे वागता, गुलामगिरीन वागता असं दिसतं की स्वतंत्र फॉरेस्टा पासून स्वतंत्र। शेतकरी बाबडो दिसभर काम करून घरा येतात, दुसरे दिसा पळयता जाल्यार सगळी नाशाडी केल्ली आसता। ताचो सामको ताका खूब धक्को बसता, कित्याक ताजी तातूंत खूब मेहनत आसता, पयसो आसता घातलेलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो कंट्रोल आसा आपल्या प्रिमायसिसाक तो अजिबात ना। RFO बाकीचे गार्ड जे आसा तेंच्यांनी सगळे आपले जे पयलींचे जे तेंचे फेन्सिंग असले ते सगळे मोडकळीस पडले, थंय तेंचे लक्ष ना। फुडें उत्पन्न म्हाका दिसता हे जवळपास 0चेर पावतले। आता ते जवळपास 30%र पावला। आता एकट्या शेतकऱ्यान सांगले तशें की आपूण एका टायमार 3000 नाल्ल काडटालो, आता आपूण 300 नाल्ल आपल्याक मेळना। म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता हे फुडो आमच्या गोंया खातीर खूब हानिकारक विषय आसा। म्हणजे वचून रानान मारचें ना। आमकां आमचें क्रॉप प्रोटेक्शन, आमचें जें उत्पन्न आसा त्या उत्पन्नाचें संरक्षण करपाची ताकद आनी परमिशन सरकारान दिवचें। आमकां आयज गरज आसा हे वन्य प्राण्यांक थोपोवपाची। आमचें इतल्या पर्यंत म्हणणें आसा की तुमी सरकारान तुमची सबसिडी पूर्णपणे आमकां बंद करा, पूण तुमचे वन्य प्राणी जे आसा तुमचे प्राणी तुमी आवरात। फुडल्या आयतारा चडांत चड आमी प्रयत्न करतात केरी सारकी सगळ्यात जी मोठी पंचायत आसा ती कव्हर करची। फाटल्या 2 वर्सांक एकदा पूल सगळे भरूंक जाय म्हणून 200 गांवांतले व्यक्ती हाडून लायले। ते एका म्हयन्यान दुकरान सगळे सोंपयले 200 गांवांत। पूण लोकांक शेतकरी आनंदान ह्या चवथीक म्हणा किंवा दिवाळेक म्हणा आनंदान आपल्या उत्पन्नाचो घास तांकां मेळटालो। तो घास ह्या गव्हर्नमेंटान काढून घेतला। कोणच आमकां मत्तीक हांगा येवन कितली जरी तेंच्यांनी हे उलयता न्हू, हे बाकीचे हे सगळे पयशेवाले उलयता जायत, पूण म्हाज्या सारको श्रम करणारो आसा न्हू त्या ऑफिसरांनी येवन पळोवचें कितें हांव करता तें। तेंच्यांनी म्हाज्या दोंगराक येवचें, म्हाजें कितें नुकसान जाल्यार तें पळोवचें आनी मागीर ठरोवचें हाचेर ह्या शेतकऱ्याक मदत करची काय ना। आमी प्रत्येक फावटी तोंडाक उलयता, केन्नानी खाल्ले म्हणटा, डोंगरांनी हुमटून उडयले म्हणटा, गळे आनी गांवांत पावले म्हणटा, पण आतां एक सांगता त्या पद्दतीन आमी संघटना आसा न्हू ती आमी स्ट्रॉंग करूया। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।